नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. बळी तो बळी ताचेच कान पिळी, उमते हात उदारी, उदाऱ्यांची वधारी, धरल्यार बळी सोडल्यार पिळी. 4 खोट्यांची राजवट, 2 खोट्या लंगडी, एक धिगी वेचिल्ली, दुसरी ठोकरशाही. धरल्यार बळी सोडल्यार पिळी. वैर अमृत सुवाळे, सकैल 60 बुद्धी नाठी. विखाची परीक्षा आंगलटी, ठोकरशहा बोकडे. धरल्यार बळी सोडल्यार पिळी. वैध अवैध सगळे तोंडी, सय शिक्के मारतल्यांची कोंडी. प्राप्तन चुकना, जावं जोर जावं थंडी. धरल्यार बळी सोडल्यार पिळी. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 5 पालिकांचे नवे रिझर्वेशन डीएमएत फायनल. अधिसुचोवणी जारी. पिळवणकाराक काढून मेखला प्रसाद जाता नवो डीएमए. आयुक्ताक हवालदाराचे नाव. वेंचणूक कार्यावळ हुमकळी. नवे आरक्षण अधिसुचोवणे वेल्यान विजय दिगंबर सातिस्वेत. संकल्प म्हणटा रोटेशनान आरक्षण केल्लें ना. विजय म्हणटा आरक्षण डिलिमिटेशन आयोगा कडेन दियात. गोंयांत येतल्या कोविड टेस्ट सक्तीची फायल. अर्थीक गतिविधीक आडखळ नाका म्हूण कडेक. आरोग्य मंत्री म्हणटा लोकांचो वाशिनाचो भंय काडात. केशी वाडटा. फाल्यां पीएम सीएम बसका. लोकांक दुबाव नाका. सीझेडएमपी पोर्ट लिमीट दाखोवचे न्ही. पर्यावरण मंत्री बरयतलो प्लॅनिंग एजन्सीक. घरां स्ट्रक्चरां लँड यूज प्लानांत. सीझेडएमपीचेर 2,500 सुचोवण्यो. पंचायतींनी कोयरा विल्या विशीं चुकीच्या म्हायती वेल्यान हायकोर्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक उजो आयलो. 28 एप्रील मेरेन कंप्लायन्स रिपोर्ट. सगळ्या पंचायतींनी लावचो पडटलो कोयराचो विलो. आनी जीएमसीत पीजी कोर्साक आरक्षण कित्याक? सरकाराच्या निर्णयाक हायकोर्टात आव्हान. खासा कोर्सांक एससी एसटी ओबीसीक आरक्षण खंयच्या आधाराचेर काय म्हूण आर्ग्युमेंट. पालिका संचालकान मामलेदारांची बसका घेवन 5 पालिकांचे नवे रिझर्वेशन फायनल केले. नव्या आरक्षणाची अधिसुचोवणी दनपरां आयली. फुडें राज्य वेंचणूक आयोग 5 पालिकांची वेंचणूक कार्यावळ आनी मतमेजणेची तारीख जाहीर करतलो. पिळवणकाराक काडून मेखला प्रसाद डीएमए जाता. नांव ती फाटीं सरिल्ल्यान आयुक्त म्हूण हवालदाराचें नांव येता. नवो आयुक्त ये मेरेन वेंचणूक कार्यावळ हुमकळी. सोदप सुरू आहा. सर आयडेंटिफिकेशन has been done. Identification. नावा बी 4 names are coming out. दौलत हवालदार. नावा कशा जे कोण IAS आणि रिटायर्ड आसा त्यांची नावा हेच रावतली रे. सर रिझर्वेशनाचे तुम्ही मातशें उलयात आता रिझर्वेशन डिक्लेअर केला त्याप्रमाणे जातले ते. ओके. सर केन्ना पर्यंत घेवपाक सोदता तुम्ही? कितें तें इलेक्शन्स केन्ना पर्यंत घेवपाक सोदता? सुप्रीम कोर्टान सांगला त्याप्रमाणे जातले. आणि काउंटिंग बरोबर जातली का काउंटिंग तुम्ही सेपरेट? वॉटेवर द गायडलाईन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन. थँक्यू. आता नवीन आरक्षणाच्या अधिसूचने वयल्यान मडगांवांत बायलां खातीर आनीक एक वॉर्ड राखीव दवरला. एक SC खातीर जाल्यार OBC खातीर आनीक एक वॉर्ड वाडयला. मुरगांवांत बायलां खातीर आनीक एक वॉर्ड वाडयला. OBC खातीर एक आनी STचो एक वॉर्ड वाडयला. म्हापशांत बायलां खातीर आनीक एक वॉर्ड वाडयला. OBC खातीर आनी ST खातीर एक वॉर्ड वाडयला. केप्यां बायलां खातीर आनीक एक वॉर्ड वाडयला. OBC खातीर आनी SC खातीर एक वॉर्ड वाडयल्यात. जाल्यार ST एक वॉर्ड कमी केला. सांग्यार बायलां खातीर आनीक एक वॉर्ड वाडयला. OBC खातीर आनी SC खातीर एक वॉर्ड वाडयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोर्टांत गेल्ले चडशे फिर्यादी नव्या पालिका आरक्षण अधिसुचोवणेचेर सातिस्वेत. मागासवर्गीय आनी बायलांक न्याय मेळ्ळो म्हूण विजय दिगंबर आनी संकल्प आमोणकार प्रुडंटा कडेन उलयले. संकल्प म्हणटा रोटेशनान आरक्षण केल्लें ना. विजय सरदेसाय म्हणटा आरक्षण आनी डिलिमिटेशन स्वायत्त वेंचणूक आयोगा कडेनूच आसूंक जाय. विधानसभेंत खंय तो थाराव हाडटलो.
ना तो पूण सध्या आतां इलेक्शन हे पळय शेड्यूल डिक्लेअर जाला ते चलयता कोण तर ना इलेक्शन शेड्यूल धंदो कोण चलयता बरोबर सेक्रेटरी टू राज चलयता बरोबर काय लॉ सेक्रेटरी चलयता सेक्रेटरीटा बसून करेक्ट सध्या बिझनेस चालू आसली रे बरोबर एक शेड्यूल चालू आसा एक शेड्यूल इलेक्शनाचे चालू आसा बायलांक सगळ्यांक जस्टीस मेळ्ळी प्रत्येक म्युन्सिपाल्टीत एक एक सीट लेडिसाचो वाडला प्रत्येक म्युन्सिपाल्टीक ओबीसीचो सीट वाडला आनी प्रत्येक म्युन्सिपाल्टीक एक कांय कडेन एक एडिशनल एससीचोय सीट मेळ्ळा हातूंतल्यान एक क्लियर जाता की बायलांचेर जो अन्याय जाल्लो ओबीसीचेर जो अन्याय जाल्लो आनी एससीचेर जो अन्याय जाल्लो तो सगळो अन्याय आज पयस जाला तांकां सगळ्यांक आज रिजर्वेशन मेळ्ळा आनी बेसिकली बिकॉज आमी तेन्ना हायकोर्टाक चॅलेंज केलें हायकोर्टांतल्यान सरकार सुप्रीम कोर्टान गेलो सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचो जजमेंट अपहेल्ड केलो आनी हायकोर्टाचो जजमेंट वॉज व्हेरी व्हेरी एलोबरेट सारको एलोबरेट असो जजमेंट आशिल्लो न्याय मेळिल्लो आहा म्हळ्यार विकर सेक्शन्स एंड वुमन हॅव गॉट जस्टीस बिकॉज ऑफ वी विनिंग इन द हाय कोर्ट एंड हॅविंग द पर्सिवरन्स टू टेक दीस मॅटर इन द सुप्रीम कोर्ट एंड जस्टीस हॅज बीन डन टू द वुमन एंड टू द विकर सेक्शन्स by the Supreme Court and the government has said to implement it. The last minute shocks which aspirants get because of reservation and delimitation are not a good sign for democracy, and to prevent it I am going to move a private member bill in the coming assembly session so that delimitation and reservation should directly come under the State Election Commission and not under the Director of Panchayat or Director of Municipal Administration. This is going to be a private member bill which I am going to move. मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सील इज कन्सर्न आमची जी 25 वॉर्ड्स आसा हेज्या भितर जर अजुनूय जर समज इनजस्टीस जाल्लेले आसा या इट इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू बिकॉज सी वन थिंग इट शूड हॅव बीन डन थ्रू रोटेशन विच हॅज नॉट बीन डन बट स्टील earlier 33% रिजर्वेशन वॉज नॉट बीन गिवन एज फार एज लेडीज वॉज कन्सर्न आतां आमकां 33% रिजर्वेशन मेळ्ळा बट तरी पासून खंय तरी आमकां वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 25 जर दिसता आमकां इनजस्टीस जाल्लेले आसा जाल्यार वी ऑलवेज हॅव ऑप्शन एंड आवर डोर्स आर ओपन फॉर ऑल दोज पीपल एज अ पेटिशनर श्रद्धा अमोणकर एंड शांती मांद्रेकर दॅट वी कॅन अप्रोच कोर्ट एनी टायम देर इज नो इश्यू तुम्ही स्वतः वयतले तुम्ही स्वतः वता तुम्ही वयतले कोर्टात कोर्टावर कित्याक म्हणून कोर्टात वयतले तुम्ही म्हागे वाट तसोच आसा ओके ओबीसी आसा ओके आनी रिजर्व आहा वोट चेंज जावना कांय एसटी कांय जावना तशा तसो आसा आयजी नोटिफिकेशन भायर सरला आमी एक चान्स घेतले सो आसा तसो आसा तसो आसा सो तुमी अनअपोज आसा तशें येवपा जाय अशें म्हणटा अशें हांव कोर्टाडे मागतलो भायल्या राज्यांतल्यान येवपी लोकांक कोविड टेस्टिंग सक्ती करची म्हूण फायल घाल्ली मात अर्थीक गतिविधीक आडखळ नाका म्हूण खंय कडेक दवरली एसओपी व्यवस्थीत पाळ्यार पुरो म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयला महाराष्ट्रांत केशी वाडूंक लागिल्ल्यान थंय एसओपी कंटेनमेंट झोन खर केल्यात गोंयांक हुस्को वाडटे केशींचेर प्रधानमंत्र्याची फाल्यां सगळ्या मुख्यमंत्र्यां बरोबर व्हीसी जाता भारतातल्या सध्याच्यो 85% मायज कोविड केशी फक्त महाराष्ट्र केरळ पंजाब कर्नाटका गुजरात आणि तमिळनाडू ह्या 6 राज्यांनी तातूंत महाराष्ट्रात एका दिसान 15,000 वयर केशी मेळिल्ल्यान आनी घुस्को भलायकी मंत्र्याक विचारल्यार राणे म्हणटा आर्थीक गतिविधी लागून खंय टेस्ट सक्तीची करून घाल्ली फायल फाटी पडली प्रत्येक लेजिस्लेटर ही यू गेट इनवॉल्ड इन द वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह लोकांचे कितें एप्रिहेन्शन आसा तें आमकां वेगळे कुशीक काडूंक जाय आनी त्याच बरोबर आयज आमी ते एड हाडली दॅट डज नॉट बीन ओन्ली टुडे एंड टुमोरो इज अ डे आवर PHC CHCs have a capacity of going up to 250 to 300 plus vaccinations per day. So basically we are trying to see that we cover up the population between above 60 immediately as early as possible and between 45 and 59 that have got comorbidities and we will achieve success. म्हाका दिसना आयज मातशे वयर सकयल जाले कित्याक ते आयज आयले लोकांक दिसता की आयजूच आनी फाल्यां आसतले तशें कांय ना प्रत्येक PHC CHC it will be continuous, it will be a continuous process. पयर हांव स्वता पळय आमची मिटींग घेतली लोकांक कन्विन्स करपाक प्रत्येक पंच मेंबर प्रत्येकानी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहे. फाल्यां तुमी म्हटलें की सरकार काय फाल्यां निलेश काय हांव आमीच जबाबदार आहा फिगर पावूं ना पूण लोकांक कन्विन्स करपाक इवन लोकल बॉडीच्या लोकांक आमी इनवॉल्व केल्या अंगणवाडीच्या लोकांक आमी इनवॉल्व केल्या अवेरनेस करप आनी लोकांक हाडपाची बी फेसिलिटी आमच्या सायडीक आमी केल्ली आसा सो दॅट इट बिकम्स इजी फॉर दॅम. स्टोरेज आहा आमचे कडेन इनफ स्टोरेज
आमदार नगरसेवक पंचांनी लोकांक कोविड वाशीन घेवंक फुडें काडूंक जाय म्हण विश्वजिताचो उलो. लोकांच्या मनात वाशिना विशीं भंय काडपाचें काम फुडाऱ्यांनी करचें. बरोबर खंय वाशिना खातीर तांचे यो वच करपाची वेवस्था करून दिवची. ओके. आणि ह्या दिसांनी आमी पळयता फाटल्या दिसांनी 40-50 पॉझिटिव्ह केसीस येताले. आतां मातशे 70, 80, 90 अशी. एक लक्षात घ्या की महाराष्ट्र आमचे शेजारीचे राज्य. तुम्ही काल जर नॅशनल टीव्हीचेर जर आंकडो पळयल्यार चडान चड हा महाराष्ट्रान. अँड महाराष्ट्र गोवा कांट गेट इन्सुलेटेड when it's covered with one side from Kerala, one side from Maharashtra, one side from Karnataka. Spillover will be there. भायलो लोक येताच गोंयान. पण Goa is much better than any other state and we are much well equipped to deal with the situation. तुम्ही पण फायल मूव बी केल्ली न्हू की म्हणजे तांकां कंपल्सरी टेस्ट बी. ना माझे मत कितें आशिल्लें की एअरलायन आनी हे सगळे गोश्टींतल्यान जर ते आमचेर कंडिशन घालतात. हांवें मूव केल्ली फायल इतल्याच खातीर की केसीस वाडपाक लागले आनी केसीस वाडपाक लागले. पण गोंयान लोक येतात ते आमचे इकॉनॉमिक एक्टिविटी बी आमकां सांबाळून घेवंक जाय. हांवें कितेंय केलें म्हणून जावचें ना तें. आमी आमची जबाबदारी आनी योग्य तरेचे SOP स्ट्रिक्टली आमी इम्प्लिमेंट केल्यार खुबशे लेवलाचेर आमी कंट्रोल करूं शकता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय ओमकार फळारी. लोकांक दुबाव नाका म्हूण CZMPचेर पोर्ट लिमीट दाखोवचें न्ही म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल प्लान फायनल करपी एजन्सीक बरोवपाचो आसा. मात पोर्ट लिमीट आदल्या प्लानांत आशिल्लें तशेंच उरतलें. सद्याचो प्लान फक्त शिमो दाखयतलो. फुडें लँड यूज प्लानांत घरां स्ट्रक्चरां दिसतलीं. CZMPचेर 2-2.5 हजार हरकती सुचोवण्यो सरकाराक आयल्यात. आज पासून लास्ट डेट जाल्ली. सो आतां आमी कंपायल करतले आनी डायरेक्शन दितले की कितें आसा तें ग्रावंड ट्रुथींग एक्चुअली कोणाचे जेन्युइन प्रॉब्लम आसा ते सगळे ग्रावंड ट्रुथींग करून खऱ्यांनी आसा वा ना ते तेजेर हाडटले. सो इट वील बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन विथ ऑल रिप्रेझेंटेशन. आतां रिप्रेझेंटेशन हांवें पयलीं सांगलें की आमकां विलेजीन यो आनी यो ते इज नॉट एम्प्रिहेन्सीव म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सीव न्ही. ताका आमी एवरी प्लॅन एवरी इंडिविज्युअल रिक्वेस्ट वील बी कन्सिडर्ड टॅक्निकली आनी आमी तांकां CRZाक आमचे चेन्नय म्हणजे NCSMक सांगतले की अशें अशें येयलां टॅक्निकल एक्सपर्ट दिसता तुमी येवन हो पॉयंटाचेर सर्वे करचो आनी आमकां सांगचें हें कित्याक जाता वा जायना. जाता जाल्यार घालून घेवचें हें आमी करून. कंपायलेशन जावन केन्ना पावतलें? आतां आजूच लास्ट डेट जाल्या. आतां 2-2.5 हजार कितें येयल्या ती तितून जेन्युइन कितले आहा टू द टॉपीक कितले आहा हेका टायम लागतलो. फिजिकली करपाक पडटा ती तिका मेकॅनिकली करूंक टायम. तिका बेसीक स्क्रुटिनी करपाक लायल्या मागीर टॅक्निकल स्क्रुटिनी करूंक पडटली. बेसीक स्क्रुटिनी म्हणल्यार रिलेटेड सब्जेक्ट आसा हय ना ते 2 दिसां जातले. मागीर टॅक्निकल सब्जेक्टा भितर. सो हे म्हाका टायम लागतलोच न्ही बेसिकली एफोर्ट मारून. CZMPचेर सुचोवण्यो आनी हरकती दिवपाचो काल निमाणो दीस आशिल्लो. सरकाराक काल मेरेन 2-2.5 हजार सुचोवण्यो आयल्यात. हरकती सुचोवण्यांची छाननी करून ते प्रमाण प्लानांत दुरुस्ती करतले. जो विशय आशिल्लो परतून पोर्ट म्हाजे कडेन नोटिफिकेशन आहा. म्हाका दिसता 1969 or 70 ते नोटिफिकेशनां आशिल्ली ती पोर्ट एरिया ते मार्क केल्या तेणी नॉट न्यू एरिया. पूण खंय तरी लोकां मदें हें आसा CMाकूय सांगलां. सो आय हॅव रिटन दॅट पोर्ट एरिया शूड नॉट बी मार्क्ड ऑन द CZMP. तशें करपाक जाता न्हू प्लानाचेर? करपाक नाका. जाता वा जायना आय वील फॉलो अप. आनी जशें हांवें लास्ट टायम जे रिवर जे आशिल्ले ते भितर येयल्ले सगळे CRZ लॅड HTL कितली किलोमिटरांनी भितर येयल्ली ती हांवें करून घेतली न्ही भायर. सो अशेंच करून म्हाका करूंक पडटलें. सो CMूय फॉलो अप करता आमी करतले आनी we will try to see that the port limit is not marked on the CZMP plan. Actually, I made a official letter. We have said that port limit should not be marked. That is not important for us to mark right now. We will see in the land use plan. जेन्ना land use plan करता पळय कित्याक land use plana भितर आमी तें करया कित्याक आतां पळय घरां दाखयना आमी. हो आसा कोणाची बिश्टी दिसता पळय ती सगळी काडटले. बेसीक कॉन्सेप्टाचेर फोकस करतले तो नोटिफाय करतले आनी मागीर घरां बरा कित्याक हांवें सोर्स केला 91 आमी सोर्स केला जो सॅटेलायट इमेजी आहा वी हॅव सोर्स दॅट. सो वी आर फायन ट्युनिंग इट. सो जी घरां 91 आशिल्ली पळय ती म्हाका दिसता सगळीं येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो वी आर ट्रायंग टू डू इट. सो आय डोंट नो हाव सक्सेसफूल आय विल बी देर बट वॉट एवर इज देर की आमी घालतले आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन. आनी सपोज आनी घालपाची आसा तर पीपल शूड मेक रेप्रेझेंटेशन वीथ डॉक्युमेंटरी प्रूफ टू पुट देयर हावजीस. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी सेकंड फेजीन नॉट इन फर्स्ट फेज. इतले मजगती गोंयच्या रापणकाराच्या एकवटान CZMPचेर सुचोवण्यो आनी हरकती नुस्तेमारी खात्याक दिल्या. सरकार आयकना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची तांची तयारी. आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटा आनी हो जो आमचो गोंय वाचोवपाचो जो लढो आहा न्हू कोस्टल झोन जो आहा आमचो हो कोस्टल झोन धोक्यान आहा. आनी MPT
MPT हे सगळे मेन षडयंत्र. आम्ही MPT लास्ट टाइम जेन्ना ड्रेजिंगाचे हियरिंग जालेले तेन्ना तुमचे ओन डॉक्युमेंट दाखया म्हणून सांगलेले आमी तांकां. तुमी कितले लिगल आहात ते तुमचे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट आमकां सबमीट करा म्हणून सांगलेले. कितें तेंचे कडेन जावं ना. कितें आयज सरकारान हेचेर सारकी दखल घेवपाची गरज आहा. कितें We request the government once again scrap this entire procedure which you have done. Involve local people, involve the architects of Goa, involve the engineers who want to volunteer and give their services for Goa to protect Goa from this disastrous CZMP plan. तुम्ही म्हणता की तुमचे सजेशन घेऊन आशिल्ले बिकॉज लास्ट इयर तो प्लॅन ओपन आशिल्लो फॉर सजेशन तेन्ना ते घेऊन आशिल्ले सजेशन. It was even what was given एक विलेजीन आपल्याचे प्लॅन करून सबमिट केल्ले. Not a single thing. एक देखून पॉइंट येऊ ना. In fact, what the government wanted has come into it. सरकार आयकोना जाल्यार मागीर आमी सगळे जाण रस्त्यार येचेच पडटले. ना कित्याक सांगता कित्याक हे फिशरमॅनाची बायबल कशी बायबल गीता कुरान हितून तुमी मॅन्युप्युलेशन केलें आमी सासणाक काबार. हो धंदो जो आसा ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन हो लायव्हलीहूड जो आसा हो काबार जातलो. आनी गोंयचे फिशरमॅन जे आसा जशें आमी 2008 कोस्टल मॅनेजमेंट झोन म्हणून येयलेलो CRZ डायल्यूट करून तशें सगळे आख्खे इंडियेचे फिशरमॅन उठलेले. तशेंच हें आयज सारकें जायना जाल्यार आमी सगळे गोंयचे लोक आनी जाय जाल्यार दुसरे स्टेटीचे लोकूय उठतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि विजय ओमकार फळारी. पंचायतींनी कोयरा विल्याचेर चुकीची माहिती दिली म्हणून हायकोर्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक उजरायलो. 57तले 13 पंचायतींनी कोयरा विल्याक मटेरियल रिकवरी सुविधाच ना म्हणून कोर्टाच्या कमिटीचो रिपोर्ट. मंडळान प्रतिज्ञापत्रांत दिल्ली माहिती चुकीची. ग्राउंड इन्स्पेक्शनात 13 पंचायती एक्सपोज. आता पंचायत संचालक आणि DMA संचालकाचेर जबाबदारी घालून तांचे कडच्यान 28 एप्रिल मेरेन स्टेटस रिपोर्ट मागला. पालिका पंचायतींनी कोयरा विल्याची व्यवस्था चालीक लावंक कितली वर्सांच जाली हायकोर्ट बडी घेवन सरकाराच्या फाटल्यान लागला. पंचायतींतले कोयरा विल्याच्या परिस्थितीचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हालींच कोर्टान एफिडेविट घाल्ली. तातूंत 57 पंचायतींनी मटेरियल रिकवरी सुविधा आनी कंपोस्टिंग प्लांट घाला म्हणून सांगिल्ले. मात हायकोर्टान नेमिल्ल्या समितीच्या रिपोर्टा प्रमाण फक्त 35 पंचायतींनी ही सुविधा आसा. 9 पंचायतींनी तात्पुरती, 13 पंचायतींनी फॅसिलिटीज ना. ह्या समितीच्या रिपोर्टाचेर कोर्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक उजरायले. पंचायत आनी शार विकास संचालकाक हे खातीर जबाबदार धरल्यात. वेस्ट मॅनेजमेंटा विशीं कोर्टाची ऑर्द वेवस्थीत चालीक लावची आनी 28 एप्रिल मेरेन स्टेटस रिपोर्ट दिवचो म्हणून कोर्टान सांगला. तशेंच पंचायतीक जागो, परवानगी आनी फंडाची गरज पडटा तशी आदार करचो म्हणून कोर्टान सांगला. उरिल्ल्या 134 पंचायतीकूय ही सुविधा उबी करूंक फुडें काडचे म्हणून सांगला. केस 3 मायाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. GMCत पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्साक आरक्षण कित्याक काय म्हणून गोंय सरकाराच्या निर्णयाक हायकोर्टात आव्हान याचिका आयल्या. खासा कोर्साक SC, ST आनी OBC खातीर आरक्षण कित्याक? असले कोर्स फक्त मेरिटाचेर आसूंक जाय म्हणून याचिकादाराचो अर्ज. कोर्टान सगळ्या प्रतिवाद्यांक नोटीशी काडल्यो. केस फुडल्या म्हयन्यांत दवरल्या. साश्टी नावेलीचे अंगणवाडी परस खोपी परवडल्यो. असल्या बुरश्या सुवातींनी भुरग्यांक धाडपाचें कशें? नावेलकारांचो थंयचो आमदार ZPचेर फार. 30 वर्सां जालीं अंगणवाडीचे परिस्थितींत कसलोच फरक पडिल्लो ना. आमदार ZP खंय फक्त डेव्हलपमेंटाची पत्रकां वाडटात. अंगणवाडीची दशा आसा तशी. हेल्पर म्हणटा तांकां मेळटा तितल्यान ते भागयतात. खासा रिपोर्ट. की अंगणवाडी आता 33 वर्सां पासून चालू आसा पूण त्यो अंगणवाडी एकदम अशी एक झुपडपट्टीन खंयचे तांकां सारकें उदक आसना, तेंचे सारकें बसपाची परिस्थिती सारकी आसना, फॅन आसना आनी भायर गटारां
तांकां टॉयलेट बाथरूम कांयच आसना. हे झेडपी जे इलेक्शन करून येयल्ले आसा ह्या लोकांनी करपाक जाय आसले. 33 वर्सां पासून ह्या अंगणवाडीची परिस्थिती जी आसा ती तशीच आसा. सगळ्यांच्या मनान आसा. आमकां खूब लोक फोन करता की त्या अंगणवाडी वचपाचे सारखे लायकीचे कितें आहा काय म्हणून. हे अंगणवाडीन टॉयलेट सारकें ना, पिवपाचें उदीक सारकें ना, एक भुरग्यांक मिल्स दिता ती सारकी ना. आमचो MLA नावेलींचो कितलीं वर्सां जालीं आमच्या काँग्रेसान तो चलयता. आपण हें डेव्हलपमेंट केला तें डेव्हलपमेंट केला म्हणटा. पूण पळोवंक गेत जाल्यार ह्यो आमच्या आंगणवाडी पळोवंक जायना. एक तरी आंगणवाडी बरीशी सामकी एक अप टू डेट अप टू द मार्क आसूंक जाय आसली. कोण रूम बी दिना एशें टॉयलेट ना ना टॉयलेट आहा मागीर तेश ओपन पूण आमी यूज कोन्ना ती आंटीके कोणाक तें इमर्जन्सी जालें जाल्यार आमी थिंगा वताली ती गे भितर एलाड ना न्हू काडपा सांगिल्लें न्हू मागीर ती म्हाका उलयतली थंय आवटसायडू काडपा लाय म्हूण कोण येयलें जाल्यार थंय सगळ्यांनी मेसेज घायलो आहा. पळय रेंट थोडे न्हू पयशे पंचायत 150 रुपया दिता आनी ऑफिस 1000 दिता. तिका लागून तेश करून रूम मेळना न्हू मागीर आमी कितें करपाचें. ना तें आमी केलां तितलें तें जाल्यार म्हाका हिंगा रूम सोड म्हूण सांगलेलो तें आमी आमगे पयशांनी केलां तेश करून एलाड ना ते भाशेन. कितें म्हाका स्वतालो ओनर सगळें फोटो काडून तूं मागीर हेजे मिडियाचेर घाताय मागीर युट्यूबार येता मागीर ते तेश करून घायनाका म्हूण सांगिल्लें न्हू आमकां. सांगिल्लें आमच्या भितर फोटो घायनाका पयलीं सांगता. भायलो फोटो म्हाका ती सोदतली आतां मॅडम मिसी फोन मारता आतां तूं मैत्री. जे फुटीर आमदार आज काँग्रेस पक्ष ना म्हणून सांगतात तांकां जाप दिवपाची वेळ आयल्या. नावेलकारांनी प्रतिमाक झेडपी करून तांची तोंडां बंद करची. प्रतिमाच्या प्रचार सभेक नावेलकारांक उलो. आमदार लुईझीन म्हणटा प्रतिमा झुजारी कोणाय खातीर सदांच फुडें. काँग्रेस खेळ आतां नव्या फुडाऱ्यांक मुखार सरपाची संद दिता. Each and every one of you all are my leaders. You all are my heroes. If you all think I have worked and slogged and sweated out for you all and being loyal to the Congress party, तुम्ही म्हाका पावती दितली. 20 तारखेक तुम्ही तुमच्या घरातले भायर सोदतली मोज्या मोगा पासत आणि त्या लोकांक दाखोवपाक खातीर कोणाक जे म्हणटात काँग्रेस ना तांकां दाखोवपा खातीर की तुमकां घडवानू आमी लोकांनी आमदार केल्ले आनी कित्याक केल्ले आमचे सिंबॉलाक लागून. हांवें समज सॅक्रिफायस केला वयर साकून सकयल येवपाची तर तुम्ही म्हाका पावती दियात. लेट शो देम दॅट काँग्रेस इज स्टार्टेड गिविंग अप न्यू फ्रेश फेसीस. बाय प्रतिमा एक वरिष्ठ झुजारी शी इज अ फायटर आणि एक महिला फायटर. आज अख्ख्या आमच्या राज्यात ते पोरजोळटा. You will feel proud that you have voted for Pratima, who will fight not only for you, she will fight wherever injustices are there, she will come and fight. आज हे बायल मुखार आयलेली आसा आणि त्या बायलेक आमी सगळ्या बायलांनी दादल्यांनी सपोर्ट दिवपाक जाय. शी इज अ केपेबल लीडर, अ डायनामिक लीडर. शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाईट. वाडटे उबाळ आनी कोविडाच्या तणावांत पांय मेकळे करूंक शॉपिंग आनी भुरग्यांक एंटरटेनमेंटाची कुडचडे केपेकारांक संद. गोवा कंझ्युमर एक्सपो एक्झिबिशन शेल्डें तिळामळ ग्राउंडार भरलां. 21 मार्च मेरेन चलपी ह्या एक्झिबिशनांत वेगवेगळ्या घरगुती सामानाचे शॉपिंगा बरोबर भुरग्यां खातीर खेळां एंटरटेनमेंटाची वेवस्था. तिळामळ फुटबॉल ग्राउंडाचेर एक्झिबिशन आसा हांगा डिफरंट प्रोडक्ट्स येयल्ले आसा एक्झिबिशनाक. बरी बरी कंपनी आसा, लॅदर्स आसा, फर्निचर, हँडलूम गुड्स, शूज, चप्पल, शर्ट आनी डिफरंट टायप्स ऑफ भुरग्यांक खेळपाक सुद्दां हांगा आयटम्स लागले आसा. हे एक्झिबिशन आमचे 21 मार्च पर्यंत आसतलें. आमचो टायमींग ऑफ एक्झिबिशन 11 AM to 8:30 PM. हांव लोकांक मागता ह्या सगळ्यांनी शॉपिंग करपाक. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात.
कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.